आयज मॉर्निंग आमकां पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान 10:50 वर्सां आमकां एक कॉल येयल्ले की ज्वेलरी शॉपाक उजो पेटला. इमिजिएटली टर्न आउट करून पॉयंटार पावले. प्रॉपर कडेन गणेश लक्ष्मी ज्वेलरी शॉप. हाका जे भितर मेल्ट करताले ज्वेलरी ते पायपांतल्यान ते कितें ओपन जावन थंयसर उजो पेटलो. सो हे इन्सिडंटान आमी ऑलरेडी उजो ओपन करून आसा, उजो पाविल्लो आसा. पूण संकेत कारेकर हो जो ओनर आहा शॉपाचो तो इंजर्ड जाता. ताका ऑलरेडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रेफर केल्लो आसा. अदमास कितले नुकसान नुकसान म्हटलें कितें आतां जी एसी जालें भितरले बेंची ते जवळपास एक 50,000 सुमार नुकसान जाल्लें. इंजर्ड कसो जालो? इंजर्ड म्हटलें तो सायडीच्या शॉपाचेर तो फायर एक्सटिंग्विशर हाडपाक वतालो. सो त्या टायमार कितें जालें की ते चावी नासल्या कारणान तेणें खोट मारली ग्लासाचेर. ते ग्लास लागून तो कट जालो पांय ताजो मातसो आनी ताका रेफर केला. ओके, कसो उजो लागलो सर? उजो म्हटल्यार ते मेल्ट करताले ज्वेलरी. ताका सिलिंडर यूज करता मेल्ट करपा खातीर. सो ते टायमार ते पायप आसले ते रप्चर जावन तितल्यान उजो भायर सरलो. तर आमी बोरी देवळवाडा हांगा आसा, ज्या जाग्यार आज गजात लक्ष्मी ज्वेलर आसा त्या शॉपाक आज सकाळी उजो लागलो. आनी हेजी जेन्ना उजो लागलो तेन्ना भितर ते काम करताले अशें आसा. आनी उजो जो लागलो जेन्ना तेगे ओनराक कळ्ळें उजो लागलो तेन्ना तेन्ना दुसऱ्या दुकानार जो उजो बालोवपी जो फायर सिलिंडर आसता तो हाडपा लागून भितर गेलो. तेन्ना तो भितरल्यान लॉक आशिल्ले कारणान तेणें दारार खोड मारून तो आरसो फोडून भितर व्हरून तो सिलिंडर काडला. तेन्ना तो आरसो तेजी पांयां लागला, तेकाय मार लागलेलो आसा. जो ज्वेलरी शॉपार आसा आमी भितर ते काम करताले सिलिंडर वापरून डॉमेस्टीक, ताका लागून कितें तरी जावपाक शकता अशें हांगा अग्निशामक दलाचे जे अधिकारी आसा सुशील मोरजकार यांनी सांगलेलें आसा. मोठ्या प्रमाणात लॉसय जाला अशेंय ते म्हणटा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोरयेच्यान एकनाथ खेडेकर.